नमस्कार, हांव अनिल पेडणेकार, एक कलाकार, तियात्र माचे वयलो कलाकार. म्हजी वळख करून तुमकां दिवची गरज ना. हांव सेबिते दिवार. मोगालिस्तानी हांव नॉर्मन कार्दोजो, म्युझिक डायरेक्टर फॉर लॉरीज तियात्र चिखलांतली फुलां. म्हजें नांव पिटर. हांव कॉमेडियन रिचर्ड. तियात्राचें नांव चिखलांतली फुलां. एक्चुअली लॉरी आमचो गांवचो भाव. हेजे पयलींचे फुलां पळयल्यात तुमी? फूल चोयली. आमची कोंकणी भास जी जिवी दवरूंक वावरता सदांच जिवी दवरची. केसा बाब, केसा? गुड 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 गुड. आम्ही साऊथ गोवाचे ऑर्गनायझर आणि तुम्ही पळयतात कोंकणी टीव्ही. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव शेफ विनोद नायक. तर आयच्या व्हिडिओन आमी पळयतले लॉरी ट्रॅवर्साचो तियात्र. हे तियात्राचे आमी सगळे जे इतले आर्टिस्ट आहा तांकां जाता तितल्यांक मेळया आनी हे तियात्रा बद्दल म्हायती घेवया. जाता तितल्यांक हांव तुमकां मेळयतलो. हांव फ्रँकी गोन्साल्वीस. फ्रँकी बाब, केसो आयज? हांव एकदम बरो आसा. वेलकम बॅक टू इंग्लंड अगेन. या थँक्यू विनोद. ह्या तियात्रान आमी तुजो एक झलक पळयलो. एकदम वेगळोच आहा, टोटली डिफरंट आनी एकदम रियलिस्टीक म्हणटा पळय त्या भाशेन दमदार एक्टींग आहा, एकदम जबरदस्त. ह्या तियात्रान हांवें तर पळयलो. आतां मातशें ऑडियन्सांक मातशें सांगात तुमचे बाबतीन आनी तियात्रान तुमचो रोल कितें? ह्या तियात्रान म्हजो रोल म्हणल्यार हांव एक मिनिस्टराचो चेडो आसता. आनी मिनिस्टराचो चेडो म्हटल्यार आतां जायते मिनिस्टर आसतात. थोडे चेडे सारके एकदम बरे आसता आनी थोडे मातशे बिगडलेले आसता. आनी तो बिगडलेलो चेडो म्हणटा तो हांव. ते भाशेन म्हजो कॅरेक्टर आसा मातसो कॅसिनोवा टायप. जायते चेडवांच्या फाटल्यान आनी असो तसो रोल आहा म्हजो. आनी एक वेगळोच रोल आहा. आनीक लॉरी दाखोवंक सोदता एक वस्तुऱ्यांचें इम्पॉर्टन्स कितें, म्हळ्यार एक वस्तुरी ह्या संवसारान कितली म्हत्वाची ती. आनीक जे कोण दादले तांचें म्हत्व नकोय, तांकां ही बरी एक शिकवण ताचें म्हत्व जाण जावंक आनी तांकां रेस्पेद दिवंक हेच तियात्रान तो दाखोवंक सोदता. आनी एक बऱ्यांतलो बरो तियात्राचो. तियात्राचें नांव चिखलांतली फुलां. हांव कॉमेडियन रिचर्ड. रिचर्ड बाब, हे लॉरी तियात्रान तुमी आहा हय. आनी तुमची भुमिका कितें? कॉमेडियन. कॉमेडियन? हय, बरी कॉमेडी. फूल कॉमेडी. फूल कॉमेडी. आनी हे तियात्रान तुमच्या वांगडा वांगडी कोण आहा तर? आतां म्हज्या सांगाताक लंडनाक आसा कॉमेडियन मायरन, कॉमेडियन सेमिका आनीक हांव. तीग जाण कॉमेडियन. तीग जाण. हय. म्हणजे आतां 4 शो ऑलरेडी तुमचे गोंयांत जाले. गोंयांत जाले आतां. मागीर इनफ टायम मेळूंक ना, डायरेक्ट हांगासर हय, बुकींग. डायरेक्ट लंडन. बॉम्बे तियात्र जाता ते आयकलेलें, पूण पुणा जाता ते केन्ना आयकोना. पुणाय जाता ना, तियात्र? पुना केल्यात. आमी पुना रुस्वनाचो तियात्र पयले केल्यात पुना. ओके. आतां तुमी बी वचपाचे आहा पुणा. बरें दिसलें तुमकां पळोवन. देव बरें करूं तुका. थँक्यू सो मच. काय देव बरें. काय देव बरें. तुमकां टॉप मोस्ट सिंगर पळोवपा मेळटले. म्हजें नांव पिटर. पिटर दे आरांबोल आनी हांव गांवान आरांबोलचो. पिटर बाब, कशे आहा तुमी? हांव आसा बरो. तूं आंबर बरो? हय, हांव एकदम बरो आहा. वेलकम बॅक टू इंग्लंड. तुमचे कांतार एकदम नेक्स्ट लेवलाचे आसता. आयकोंक एकदम बरें आसता. परते परते आयकपा सारकें मन थँक्यू करता. थँक्यू थँक्यू. आतां बी हांवें तुमचे कांतार आयकले स्टार्टींग. हय. बरो एकदम सुंदर आहा. हे तियात्रान तुमचे कितले कांतार आसतले? ह्या तियात्रान हांव 2 कांतरां म्हणटा. एक ओपनिंग आनी एक सोलो म्हणटा. आनी एक आमी त्रियो चौकोतो तेतून तातूंत हांवें एक धाकटो बेश्ट डायरेक्टराचो रोल केला. ह्या तियात्रा उपरांत म्हणजे आनीक आतां युकेन आतां दुसरे तियात्र येवपा ह्या वर्सा? ना, अजून कांय खबर ना. हे लॉरीचे तियात्र कांतार तुमी ऑलरेडी प्रिपेर्ड आसलेले मागीर लास्टाक घडयले अशें? ना, आमी सुमार 8 दिसां म्हणल्यार घडयलें कांतार. 8 दिसांत? हय, 8 दिसां म्हणल्यार तियात्र रिलीज जावपाक. व्हेरी नायस, व्हेरी नायस. म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी देव बरें करूं तुमकां आमच्या टिवीचेर येवपाक. तुकांय देव बरें करूं. नमस्कार, हांव अनिल पेडणेकार, एक कलाकार, तियात्र माचे वयलो कलाकार. देवान ना हे सगळे म्हाका म्हज्या गोश्टांनी मेळ्ळे.
तर हे आमगे अनिल बाब. अनिल सर कशे आहात तुम्ही आज? गॉड गॉड एकदम गॉड. वेलकम टू इंग्लंड म्हणटा. खूप दिसांनी येयले तुम्ही लंडनात. या थँक्यू. तर ह्या दिसांनी चड बिजी आहा तुम्ही तियात्रान? हय सारकें बिजी आहा. आतांच हो तियात्र सुरू जाला आनी हो गोंयभर बरो तियात्र म्हणून चलता. खूब डेटी आहात ह्या तियात्राक. ओके. सो बिजी आहात. आणि हे तियात्रा बाबतीन आता जसे लोरी सरान सांगला त्यांचे ऑलरेडी 50 बुकींग आहा ऑलरेडी. म्हणजे गोल्डन जुबली तर नक्की आहात. म्हणजे म्हाका दिसता हे तेजे वयर बी वचपाचे चान्सीस आहा. हय. तर हे तियात्रान तुमचे भुमिका एक मातशें दाखलेशे इन्फॉर्मेशन तुमची भुमिका कितें? ह्या तियात्रान म्हजी भुमिका बरी आहा. बरी म्हटल्यार एका मिनिस्टराची. आनी मिनिस्टर कशे रियल लायफान आसतात ते ह्या तियात्रान दाखयलेले आसा. कशे पार्ट घालता बरें करचे सुवातेर थोडे आहा सगळेच न्हू पण तेंची सायड दाखयलेली आसा. वायट जी सायड आसता मिनिस्टराची ती ह्या तियात्रान दाखयलेली आसा. कशे करून फायदो घेतात आपले गोंदेलीचे आनी कसल्योय केसी केल्यो जाल्यार त्यो कश्यो दांपपाच्यो हें ह्या तियात्रांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. हय जशें की हांवें पळयलां जाल्यार अशें जे भाशेन तुमी डायलॉग डिलिवरी दिला हे एक पिक्चर पळयता अशें दिसपा लागलें. म्हणजे पिक्चर खरेंच थिएटरान बसला अशें दिसलें. रोल बीन एकदम तडतडीत म्हणचा आवाज बिवाज पळय त्या भाशेन डिलिव्हर केला. म्हणजे एकदम नेक्स्ट लेवल. आमी एक धाकटीशी झलक दाखयतले. हय थँक्यू. हय एक धाकलीशी मॅसेज आमचे लंडनकारांक. ही हें युनीक फॉर्म ऑफ ड्रामा जे आहा तियात्र जो आमचो आहा तो एक खूब पारंपारीक जावन आसा. आमच्या सगळ्या हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांवांक एकठांय हाडपाचें काम ह्या तियात्रान आमची युनिटी आमचो एकवट राखपाचो गोंयकारांचो एकवट राखपाचें काम ह्या तियात्रान केल्लें आसा. मागता हे तियात्र सदांच तुमी जिवे दवरचे. कशेंय करून हांव जाणा तुमकां खूब तियात्र पळोवंक मेळटा. सगळ्या तियात्रांच्या डायरेक्टराक वचोन बरें तेंचे तियात्र हावसफूल करून ही आमची कोंकणी भास आनी आमचे तियात्र सदांच तुमी जिवी दवरचे. बरें अनिल बाब देव बरें करूं तुमकां. देव बरें करूं तुका. सेबी दी दिवार. म्हजी वळख करून तुमकां दिवची गरज ना. हांव सेबी दी दिवार. हे तियात्रा बाबतीन 2 उतरां. लॉरी त्रावासो हाजो तियात्र घेवन आमी लंडन शारान आयिल्ले आसात आनी स्वतांचेच परी आमकां जसो येवकार लोकांनी दिल्लो आसा दिसान तो ह्याय तियात्राक लॉरीच्याय तियात्राक येवकार आमकां दिला. तियात्राचें नांव चिखलांतलीं फुलां. आनीक आयज आमी हो तियात्र सावथ हॉल परफॉर्म करता. ओडिजांक शो हावसफूल आहा आनी सांजचो 9:30 सेकंड शो आहा. सो लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी लोक म्हणटात तियात्र एकदम बरो. कांतार तुमचें हांवें आयकलां एकदम टची आहा एकदम सारकें बसपा सारकें. तर हे तियात्र ऑलरेडी तुमी हे कांतार तुमी ऑलरेडी प्रिपेर करून दवरलेले ऑर बेगीन जाता तितले बेगीन तयार केले? ना म्हजी कांतारां चडशीं म्हजी हॉट इश्यूवाचेर कांतारां आसता. पॉलिटिकल जे इश्यूज जाता ताचेर. आनी हें कांतार हांवें आमच्या सान फ्रांसिसाक दुखयला त्या सुभाष पेडणेकराक हांवें ह्या कांतारान हाडला आनी हो एक लेटस्ट इश्यू आनी लोकांनी ते एकदम बरे भशेन मानून घेतला. आनी जशे परी तुवें म्हटलां तसो सगळे जाण म्हणटा साहेब हे पाटी कांतार सारकें पावरफूल लॉरीच्या तियात्रान. हय खरेंच पावरफूल. बरें दीस जाले आयकपाक परतून आयकपा सारकें दिसता. आनी इतले शॉर्ट टायमान इतले बरे कांतार घडोवप म्हणजे कलाकारीचें काम आसता. म्हणजे हे कांतार तुमचे फूल तुमचो आयडिया तुमकां हेल्प बी आसलेली? हांव जी कांतारां घडटां ती दुसऱ्याची आयडियार अशी ना. आय स्टडी ऑन द सब्जेक्ट आनी तो सब्जेक्ट स्टडी करून ते कांतारां हांव मांडून हाडटा. आनी जें कितें सांगता तें म्हजें घडून सांगना. ताका लागून लोक म्हाका एप्रिशिएट करता कित्याक लोकांनी तें पळयल्लें आसता. ओन्ली द थिंग कांतारान हांव आय एम ट्रायंग टू गिव अ मेसेज आनी तें अशें सांगूंक सोदता की अशें केल्यार अशें जाता. हें म्हज्या कांतारान आसता. हें कित्याक जायना? जर तुमी हें कोत्ता तें जाता जाल्यार हें कित्याक जायना तो क्वेश्चन मार्क आसता. ओके समी बाब देव बरें करूं तुमकां. आनी अजून पर्यंत तुमी शेफ डॉन पळोवंक ना म्हजें कुकिंग चॅनल तर मुद्दम ट्राय करात. हें म्हजें चॅनल शेफ डॉन किचन. हातून व्हिडिओ कोंकणीन येता एकदम अल्ट्रा हाय डेफिनेशनान. त्याच भाशेन इंग्लीश आनी हिंदीन पासून येता. तर गोंयचें ऑथेंटीक जेवण आनी जेवणाचे
नॉलेज घेवपा लागून शेफ डॉन मुद्दम पळयात आनी शेफ डॉन सबस्क्रायब करात. यूट्यूबाचेर येयात आनी शेफ डॉन सबस्क्रायब करात. हॅलो. Hi guys. So first person young भुरगे येयल्या तियात्राक. ओके हॅपी. ऑलराइट आय सी यू अगेन. ओके बरें. तुम्ही जर हे तियात्र पळयला तुमच्या गांवान वा खंयचे तरी एरियान तुम्ही पळयला जर म्हाका कमेंट सेक्शनान बरोवचें हे तियात्र तुमकां कशें दिसलें. हाय, म्हजें नांव गॅबलिन. Hello everyone, हांव जनाया. विल्बम बाब कैसा आहेस. सारको गुड. वेलकम बॅक टू लंडन अगेन. थँक यू सो मच. हांव विल्बन आनी गांवान हांव सावंडेचो. सावड्डे गांवांत. होय. आनी हे लॉरिगे तियात्रान तुमचो रोल कितें. लॉरिगे तियात्रान म्हगेलो नेगेटीव रोल. तो सारको सांगपा जायना फूल. तियात्र हेंचे म्हटल्यार हे तियात्रान तुमी ऑलरेडी प्रिपेर्ड आसलेले. तियात्रान म्हटल्यार आयज काल समाजान जाता घडटा तें लॉरी बाबान दाखयलां. चेडवां बायलांक कितकोन इनसेक्युअर जाताय आमगेल्या गोंयांत तें तेणें तियात्रान निर्दोश केला. गोंयकारां आनी लंडनकारां सगळ्यांक सदां आमकां तियात्र दिसा मोग दिताय आनी सदां येशीन दितो म्हूण आस बाळगिता तुमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कांतरां दुआदार कांतरां आसा. कांतरां एकदम कॅची आसा. एक फावटी आयकलें तुमी सारकें मनान अशें बसतले आनी परते परते आयकपा सारकें तुमकां हातून कांतरां. म्हाका दिसतानी हांव नॉर्मन कार्दोजो म्युजीक डायरेक्टर फॉर लॉरीज तियात्र चिखलांतलीं फुलां. नॉर्मन बाब जायत तेंपांनी इंग्लंडान तुमचो येवकार. देव बरें करूं बाब तुका. कशें आहा तुमी आयज. बरें आहे सारकें उमेदीन आहे. आतां हे तियात्रा बाबतीन आतां तुमी पॉप्युलर म्युजीक डायरेक्टर आहा आनी खुबशे न्यू लोकांक बी चान्स दिता तुमी म्युजिकान. गेले फावटी चेडवां आसलेले खुबशे तियात्रांनी. हय. तुमच्या बाबतीन थोडे म्हायती हे तियात्रा लागून केन्नासून प्लान केल्ले म्युजीक तयार करपाक हांगा लॉरीचे. आमगे तियात्रा प्रॅक्टीस जेन्ना सुरू जाली तेदोसो हे तियात्रा म्युजीक कॉमेस करपा हांवें सुरवात केली. कित्याक तेन्ना तें कळटा स्टोरी कितको वयता कांतरां कितको आसताय तेन्ना ती सुरवात जाता. म्युजीक घडोवपा पयलीं म्हटल्यार तुमकां स्टोरी लायन तुमकां इम्पॉर्टंट म्हणजे पयलीं स्टोरी लायन कळपा जाय तेन्नाच म्युजीक तयार जातलें न्ही. सारकें सारकें स्टोरी लायन म्हणटी पयलीं कळपा जाय आनी ती एक पाट तुका स्टोरी लायन कळ्ळी म्हणटरी मागीर तूं त्या प्रमाणे तूं तें बॅकग्रावंड म्युजीक तूं करूं शकता. आतां लॉरीचे कितले तियात्रान तुमी म्युजीक दिला आसतलें वा सगळे तियात्रान तुमचे. सगळे तियात्रान तेगे हांवें म्युजीक केलां लाकिली. हय लाकिली. हय. सगळो शो हावसफूल गेल्लो आसा. तियात्र एक नेक्स्ट डिफरंट लेवल तुमी म्हटल्यार जाता एकदम वेगळोच केला. हेज्या पयलीं लॉरीन असलो तियात्र करून नासलेले. लॉरीन हे तियात्रान 2 कांतरां म्हटलात तेज्या वयल्यान जे एक्टींग तेंच्यांनी केला ते पळोवपा सारकें आहा. एकदम नेक्स्ट लेवल म्हणटा पळय ते भाशेन एक्टींग केल्लें आसा हांगासर. वेगळोच तुमकां हितून पळोवपाक मेळटलो. स्टोरी एकदम वेगळोच आसा. दी वुमन पावर म्हणटा पळय हे हितून दाखोवपाक प्रयत्न केला. आतां सगळे म्हायती हांव तुमकां हातून दाखोवपाक शकना. तियात्र पयल्यार तुमकां कळटलें. तियात्राचो ऑलरेडी गोल्डन जुबलीचे इतले 50 ऑलरेडी बुकींग जाल्लें आसा. विसरचे पयलीं व्हिडिओ आतांच लायक मारा.
How Delisha. Hi, how Lanisha? नाव सिंटॉल आणि सरनेम मेरी मिक्स नुस्त्या काढतो मायरन कोण बोलतो हांव अमूल वेळे राम हो हे तियात्रान तुमचो भुमिका कितें कांतार म्हणटा एक्टिंग हे तियात्रा हांव एक रियोमा मिनेजीस सोर्गेस मारियो मिनेजीस हाची एजबारा हांव एक डुएट म्हणटा ट्रिब्यूट टू तेगे देडी आनी मुगे देडी हांव एक डुएट म्हणटाय आनी मागीर कॉमेडी सीन्स आनी मागीर कॉमेडी आयज शेनवार हांगासर सावथ हॉल आहा हय मागीर आतां आनीक शो आहा तुमगे UK ओ डायरेक्ट मागीर इंडिया आनी खूंय हय आयज सावथ हॉल आहले 2 शो हय. ते 2 शो एकदम बरे गेले आनी फाल्यां लास्ट शो जातलो स्विंडन वायवर्ड थिएटर स्विंडन 6:30 तो मागीर तो लास्ट शो मागीर गोंय वयतले आनी गोंय पासून ते कंटिन्यू आहाय जायत लोकांक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी लोकांक मोग तुमी आमकां दीत आहाय म्हूण आमी तूं देव बरो करूं म्हणटाय ऑलरेडी 50 शो बूक आहा म्हूण सांगतालो डायरेक्टर हय ऑलरेडी 50 शो बूक आहाय तेजे फुडें आनी जातले कित्याक हो आतां लोकांक बरो तियात्र म्हूण मानला हय आनी तुगे तियात्र बी आनी भरपूर लायंड अप आहा न्हू हय मुगे आतां गोंय गेलो म्हणटी 15 तारखे आहा लास्ट शो हय 15 तारखे मारगांव 15 तारखेक हय खूंय मडगांव खूंय मडगांव पाय हॉल मारगांव ओके बरें देव बरें करूं मायरन तुकाय देव बरें करूं विनोद बाय आंतोनेत हे तियात्रान तुमचो एक वेगळोच रोल पळोवपाक मेळ्ळा म्हाका इतले तियात्रान ते टोटली डिफरंट रोल आहा हे तियात्रान तुमचो रोल कितें हे तियात्रान हांव एक डॉक्टर जाता सो एक चेडवाचे कितकोन अत्याचार जाता सो ते भाशेन म्हजेर एक जाता एक इन्सिडंट आनी ते उद्देशी आम जायती फाटी चेडवां म्हणजे फाटी सोदता जिवितान कितें जालें जाल्यार बट चेडवान म्हणटा ते सदां मुखार सरपाक जाय आम सदां म्हणटालीं म्हणजे सदां दादले वयर आनी चेडवां सकयल न्हू बट हे तियात्रान अशें करून दाखयलां आमी चेडवां खंयच्या लेवलाचेर आहाय दादले वयरूच बट खंयच्या लेवलाचेर आहाय चेडवांनी जेन्ना जिवितान कितें जालें जाल्यार हार मानपाचें दिवना यू हॅव टू गो मूव ऑन तर पळोवन घेया आतां दिवाळी चालू आहा पळय फुगोटी एकदम तडतडी एकदम चालू आहा ते सावथ हॉल हांव फिल्मींग करपाक वयता तुका एक ल्हानशी झलक दाखयता सावथ हॉल दिवाळेक कशें दिसता तें सावथ हॉल पयसून लोक येयल्ले आसा तियात्र पळोवपाक सावथ हॅम्प्टन म्हणटा पळय तसले सावथ हॅम्प्टनसून येयल्या कोण रिडींगसून येयला कोण स्विंडनसून येयला पयसून लोक हांगासर तियात्र पळोवपाक येयला आनी खुबशे लॉरीचे फॅन लॉरीचे गांव भाव तांकां सपोर्ट करपा पासून येयल्ले आसा लॉरी ट्रॅव्हल्साचो तियात्र आयज सावथ हॉलान आसा काल फॅमिलीन आसलेले आनी हे तियात्र पळोवपाक पयसून लोक येयल्ले आसा सावथ हॅम्प्टन म्हणटा पळय थंयसून सावथ हॅम्प्टन हांगासून बरेच पयस आसा 2 वर लागता पर हे सगळे सावथ हॅम्प्टन ग्रूप तुमी सावथ हॅम्प्टन लंडन तर मेळ्ळा सगळ्यांक तुमी खंयसान येयला आतां हांवें बेदींग स्टोकसान येयलाय खंय बेसीक स्टोक नेक्स्ट टू हूक एंड रेडींग नेक्स्ट टू हूक कितें नांव आहा तुगेलें नांव रॉनी आनी गांवां खंयचो काणकोणचो काणकोण बाब तुगे नांव कितें केपेकार तुमी सावथ हॅम्प्टनसून येयला हॉन्सलो पिटर आनी गांवान खंय बाबा पिटर बा काणकोण आतां तूं आयज तियात्राक येयला तियात्राक हेल्प करपाक नॉर्मली ती तियात्राक मोस्ट ऑफ हेल्प करपाक बाय तुगे नांव कितें नाव बेलिद्रा कार्दोस आनी गांवान गांवान काणकोणचे वास्कोचे कोण ना हिंगा ताले वास्को आनी हो मुगे क्लासमेट
ओके तेच म्हणटा वास्कोकार आं मागीर बाब तुगे नांव कितें रिशॉन कोड मागीर तूं कोंकणी कोटा हय वय तूं गोंया जाला हिंग जाला गोंया जाला व्हेरी नायस कोंकणी वय घेता थिंगा म्हणजे कितू वर्सां जालीं थिंगा 4 वर्सां जालीं आनी बाय तुगे नांव कितें वेलेन्सिया कोड वेलन्सिया कोड आनी गांवान खंयचे काणकोण व्हेरी नायस प्लेस काणकोण बाय तुगे नांव तुका येता कोंकणी व्हेरी नायस आतां तुमी हें तियात्र कित्याक म्हणून येयला म्हणजे कोण तुमगे फेवरेट एक खंयचे तियात्रिस्ट तुमगे एक्चुअली लॉरी आमचो गांवचो भाव लॉरी लॉरी आं नेबर आं आनी तेगे म्हाका फुलां ती म्हाका तियात्र लायक नवो तियात्र गेलो हय तेगेलो तियात्र लायक हेजे पयलींचे फुलां पयल्यात तुमी सगळी फूल चोयली ओके सगळी फूल चोयले की कांतरा बितरा बरें आसा तेंगेले स्टोरी बरें लॉरी आसा म्हळ्यार आमगे हय लॉरी फॅन म्हळ्यार जाता आमगेलो तुमगे फेवरेट केले तियात्रिस्ट सगळे म्हाका सगळे फेवरेट हांव एकूच तियात्र सोडना हय सगळे हय आनी सगल्यांगे तियात्र सगळे फेवरेट आसतात पूण तेतून एक स्पेशल आसता कॅरेक्टर तुगे लॉरी व्हेरी गुड सो लॉरी तुगे बी लॉरी ते कांकरां चडशी चोयता रिचर्ड आमगेलो कॉमेडियन रिचर्ड मायर कॉमेडियन रिचर्ड मायरन ओके तर बरें दिसलें तुमकां पळोवन अशें मेळत रावा आनी देव बरोबर तुमकां सगळ्यांक टायम घेवन आमगे व्हिडिओ काडलो म्हणून वय वा तुगे लॉरी व्हेरी गुड सो लॉरी तुगे बी लॉरी ते कांकरां चडशी चोयता रिचर्ड आमगेलो कॉमेडियन रिचर्ड मायर कॉमेडियन रिचर्ड मायरन कोंकणी टीव्ही आहे तुझे चॅनल देवान तुजे साबार बेसांव घालूं आनी असले बऱ्यो बऱ्यो तियात्राच्यो खबरो चड करून हांव तियात्राचे म्हणटा हांव तियात्रांक पयलो प्रिफर करता तियात्राच्यो खबरो आर्टिस्टांच्यो खबरो तुवें लोकां मेरेन पावोवच्यो आमची कोंकणी भास जी जिवी दवरूंक वावुरता सदांच जिवी दवरची आमी तुज्या सांगाताक सदांच आसात विनोद बाब देव बरें करूं देव बरें करूं